देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. सगळींच खोती बरीत जावन दुखां गळोवन प्रार्थना करूंक लागली. सामुएलाचें पयलें पुस्तक आवेसवर 1:10. क्रिस्ता सोबें म्हज्या मोगाच्यानू सांता आंतोनीक जेवणाचें आमंत्रण आसलें. आपयलेल्या दिसा भागिवंत आंतोन जेवणाक गेलो, पूण घरचो दोनी गरजेच्या कामा खातीर भायर सरलोलो. जेवण जातोच घरच्यांनी सांता आंतोनीक ताची न्हिदोवची कूड दाखयली. आमंत्रण दिलोलो घरचो दोनी मुदयानीर परत येता. ताका भागिवंत आंतोनीक कितें म्हत्वाचें सांगूंक आसलें, पूण ताका न्हिदेंतलो जागोवंक तो सोदिनासलो. देखून चावयेच्या बुराकांतल्यान तो गुप्ती पळयता. ती राती घराच्या दोनयाक अशी एक मिलाग पळोवंक मेळटा. सुर्गेच्या प्रकाशान भागिवंत आंतोन आसली ती कूड भरलेली. भागिवंत सांता आंतोन मागण्यान गुल जाल्लो. बाळूक जेजू ताच्या हातांचेर खेळटालो. भागिवंत आंतोन बाळका जेजूचे उमे घेयत आसलो. म्हज्या मोगाच्यानू भागिवंत आंतोनीन मागणें केलें. सांतां भक्तां मागणें करतात, पूण आमी मागण्याच्या वेळार मागण्याचीं उतरां म्हणटाव. तीं मागणें करतात, आमी मागणें म्हणटाव. दुसऱ्यान बरयलेलीं मागण्याचीं उतरां आमी तोंडान म्हणटाव. किरा सारकी थोडी मागणी आमकां तोंडपाट जाल्यान, पूण आमी उचारलेलीं मागण्याचीं उतरां जीव नासलोलीं पुलकी उतरां कशीं आयकूंक येतात. मागण्याच्या वेळार देवा थंय मोग दाखोवंक आमी चुकताव. सगळें ध्यान मन घालून भागिवंत आंतोनीन मागणें केलें. बाळूक जेजू खूब खुशाल जावन ताच्या हातार खेळूंक लागलो. आयच्या पयल्या वाचपान आना सगळींच खोती बरीत जावन आनी दुखां गळोवन मागणें करताली. हें तिणेन केलोलें मागणें पळोवन एली देवाच्या मनशान जबाब दिवन म्हटलें, शांतीन वच, तुवें मागलाय तें देव तुका दिवं. बाबार्थान मागतल्याक मेळटा. आमी मागणें करूंक शिकोया. मागण्याच्या वेळार तोंडान उच्चारून मागण्याचीं पुलकी उतरां म्हणपाचें सोडून दिवया. मोगाळा बापा जेजू, तुज्या पुतान बाबार्थान आनी थीरपणान मागणें करूंक आमकां शिकयलां. पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आमकां मागणें करतलीं मनशां कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.